बायो बॅलन्स फार्म करून चणक विकप हे पयले भारतात विकप जाता. चणक बारीक मोठो हे पळोवन दरात विकतले. केरी साखळी बायो फिश फार्म आसा. हे एक इंडोर स्टेडियम जावन आसा. ह्या फार्माक बायो बॅलन्स फार्म म्हणटात आणि हे बायो फार्म नितळ दवरून ह्या चणक नुस्त्यांक वाडोवपाचो यत्न आसा. 1.5-2 किलो चणक हांगा वाडोवपाक 10 ते 12 म्हयने लागता. हे अशें करून चणक पणजे कांपाल हांगा एक नवो बायो फार्म केल्या. वर्सा 12 म्हयने आतां चणक नुस्तें मेळटलें. नितळसाणेन हें नुस्तें वाडयलें वता. हें नुस्तें वाडोवपाक फॉर्मेलिन बीन तसलें कांय वापरिना, जाहीर करमळीन सांगलां. We call it a biobalance farm. So it is a farm in which we take care of the environment, and the same water in which the fishes grow is recirculated and cleaned up with all the biofilters. And so the condition in which the fishes are grown is very clean and very this. So this product which you can see here, which is 1.5 kilo, 2 kilo असता, that takes about 10 ते 12 महिने ग्रो जावपाक टू दीस सायज. सो हे आमी जे लायव्ह चणक विकता, दीस कोणी अजून इंडियान करूंक ना. सो वी आर द फर्स्ट पीपल इन इंडिया हू आर सेलिंग चणक लायव्ह, एंड वी कॅन डू दिस बिकॉज द वे वी आर ग्रोईंग इट इज, आय मीन इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट फार्म विच वी हॅव गॉट. एंड सो इतली फ्रेश चणक तुमकां खंयच मेळची ना. इट इज लायव्ह आसा म्हणटा तातूंत प्रिजर्वेटीव ना, फॉर्मेलिन ना, कांय ना. And the environment in which we are trying to sell it is something clean, hygienic,